सध्याचो मायनिंग परिणाम वाठार 15 किलोमीटर अंतर असो मर्यादित असा. तो आता उणो करून 10 किलोमीटर करचो असो प्रस्ताव जिल्लो मिनरल फाउंडेशनान खण आनी भूगर्भ खात्याक दिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. गव्हर्निंग काउन्सिलाची मान्यताय मेळटकीच हो प्रस्ताव उपरांत सरकाराक धाडटले अशेंय कळटा. पयलींच लीज वाठारा वयल्यान मायनिंग बेल्टात येवपी गांवांनी मायनिंग विरोधात नाराजी आसा. आता परिणाम वाठार उणो करून नेमके कितें साध्य करपाचे आसा असो प्रश्न पर्यावरण अभ्यासकांक पडला. फायदो लोकांक काय फायदो ना. त्याचे कारण अशें की एफेक्टेड एरिया मायनीच्यामुळे एफेक्टेड एरिया एक जाली आणि ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ ओर जे जाता ना ते 15 किलोमिटराच्या भायर सुद्धा चल्ले. त्यामुळे परत आसा अशें 15 किलोमिटराच्या भितर एफेक्टेड एरियाज आसा त्यो येतातच येता आणि गोवा ल्हान आसा त्याच्यामुळे हे 15 किलोमिटराचे एफेक्टेड एरिया येतातच येता ट्रान्सपोर्टेशनामुळे. ते दुसरी गजाल अशी की जेन्ना एखादे धाकटी स्टेट आसता तेन्ना तिची जास्तीत जास्त काळजी घेवप आसता कारण धाकटी म्हणून ती आणि म्हणून तिका जास्तीत जास्त प्रोटेक्शन दिवपा खातीर ते काम करप 10च्या ऐवजी 15 दवरप किलोमिटर. पण अजून हे कित्याक केला हेचे कोडे अजून उलगडना. हेचे एकच अर्थ जाता तो हो की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाक 10 किलोमिटराच्या भायर एफेक्टेड लोकांक पयशे दिवपाचे ना किंवा एफेक्टेड लोकां खातीर कांय करपाचें ना असो तेचो अर्थ. आणि 10 किलोमिटर म्हणजे कितें? एरवी 10 किलोमिटर आतां ह्यो आमच्यो 5 मायनी, त्याच्या नंतर फुडें गेले की शिरगांव 2 मायनी जाल्यो, त्याच्या नंतर मागीर अलवरपाल जाल्यो, डिंगणे, सुर्ला, कोठंबी, पाळी, सोनशी, होंडा अश्यो सलग लागून आसा. पूण खंयसून 15 किलोमिटर धरतलो तूं? खंयसून धरतलो तूं? कुडण्यासून धरतलो 15 किलोमिटर, डिंगण्यासून धरतलो 15 किलोमिटर, काय होंडासून धरतलो, सोनशीसून धरतलो? नेमकी खंयसून धरतली तुमी 15 किलोमिटर? हो म्हत्वाचो मुद्दो आसा. आणि दुसरें ट्रान्सपोर्टेशन 15 किलोमिटराच्या भायर जाता तेय बी लोक आसात ते एफेक्टेड लोक आसात. त्यामुळे हो गोंधळ जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडान घातला ना हो गोंधळ तेंच्यांनी निस्तरोवपाक जाय. तिसरी गजाल अशी की आतां जेंची घरां एफेक्टेड आसात म्हणून मुख्यमंत्री सांगत आसला, आतां गेले कितलेशेच म्हयने जाले तेंची घरां अजुनूय एफेक्टेड मायनिंग एरियेनूच आसात. ती अजून भायर काडिनात. आणि हे मदीं गोड बंगाल कित्याक उबे करतात तुमी? तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.